कानोळे दर्यावेळेर उबारिल्ल्या बेकायदेशीर बांदकामाचेर एक्शन घेवपाक हायकोर्टान पावलां मारल्या. ही बांदकामां मोडून गोंयच्या दर्यावेळांचो सांबाळ करपाचो हायकोर्टाचो हेतू. एनजीओ कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी फोरमान हायकोर्टांत याचिका घातिल्ली. GZZMN इश्यू केल्ले अर्दी प्रमाण दर्यावेळांचेर उबारिल्लीं बेकायदेशीर बांदकामां मोडचीं, वाठार नितळ करचो आनी जमीन आदी आशिल्ली तशी करची म्हूण याचिके वरवीं एनजीओची हायकोर्टाक मागणी. तशेंच हे केसींत गोवा बायोडायव्हर्सिटी बोर्डाक प्रतिवादी करचो म्हूण एनजीओन मागणी केल्ली. हायकोर्टान याचिकादारांची मागणी मान्य करून बायोडायव्हर्सिटी बोर्डाक संबंदीत बांदकामांची पळोवणी करपाक सांगल्या. दर्यावेळांचो सांबाळ करपाक लागपी खर्चाचो अदमास घेवन ते विशीं कोर्टाक कळोवपाक सांगलां. सुचयिल्ले प्रमाण अधिकाऱ्यांनी काम केलां वा ना ताचो नियाळ घेवपाक कोर्टान 22 एप्रिलाक फुडली सुनावणी दवरल्या. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार.